राजेश धारगळकार एक इंजिनियर ते एक शेतकार जाल्लो हो एक शिल्पकार। शिवोले ओशेलांतल्या त्याच्या कुळागरात ताणे उपाट मेहनतीन आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या मजतीन ह्या खाशेल्या आंब्याची लागवड केली। किलोक 2,70,000 ते 3,00,000 रुपया मोल आशिल्लो मियाजाकी आंबो फकत चविष्ट न्हय जाल्यार पौष्टिक आणि दिसपाक सुद्धा सामको सुंदर सोबीत। ह्या आंब्याची लागवड करपाक सुरवात कशी जाली आणि ह्या आंब्याच्या खाशेलपणाविषयी धारगळकार सांगता। आज म्हाका खोशी जाता तुमकां सांगपाक की माझ्या फार्मान हांवें 3.5 वर्सां फाटीं मियाजाकी ह्या जगातल्या सगळ्यात एक्सपेन्सिव्ह आंब्याची कलमां लायल्ली आणि 3.5 वर्सांनी म्हाका ह्या सिजनान पयलो आंबो पिकलेलो मेळ्ळो। ऑनलायन एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। एका मनशान मध्य प्रदेशचो तो जबलपूर हांगा रावणारो तेणेन आपल्या फार्मान ह्या मियाजाकी कलमांची झाडां लायिल्ली आणि तेणेन अशें सांगलेलें की हे आंबे तेणीन 2,70,000 3,00,000 प्रति किलो विकल्या म्हणून। हे आंबे हाय इन एंटीऑक्सिडंट्स आसा, प्लस हेतून विटामीन ए विटामीन सी आसा आणि अश्यो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा अशें हांवें वाचलां। आमी उदक वॉटरिंग करता तें आमकां सारकें कंट्रोलान दवरचें पडटा। चड उदक आमी घातलें जाल्यार तें तेका हार्मफूल जाता। प्रत्येक जाणान आपल्या घरा भोंवतणी झाडां लावंक जायी आणि स्पेशली आंब्याची झाडां लायत जाल्यार त्याच्या पासून तांकां फळां मेळटली आणि जर चड लायली जाल्यार इन्कम सुद्धा मेळटलो। गोयच्या मातयेत जाल्ल्या ह्या म्हारग आंब्यान राज्याच्या शेतकी नवी वळख दिल्या। राजेश धारगळकाराचे हे येस फकत गोया खातीर न्हय जाल्यार देशभरातल्या नव्या पिढयेतल्या शेतकारांखातीर एक व्हड प्रेरणा। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।